Shekhar was spokesperson of News Goika Revolution Front Party. आम्ही दोन सीट बसले आसा. एक साउथ गोवा डॉक्टर कालिदास वांयगणकर तशें ऐश्वर्या साळगांवकर ही नॉर्थ गोवा आम्ही कॅन्डिडेट बसलेली आसा लोकसभेक. तशें आज ही कितकीच वर्सां ऐश्वर्या साळगांवकर इतके वर्सां काम करता, एक सोशल सर्वीस करता आणि मोठे म्हणटा ते काम केलें न्ही. काँग्रेस सारकी जी 20 वर्सां पार्टी गोंयान कांय करूंक शकूंक ना ते पार्टीक सोडून येयल्या ऐश्वर्या बाय. त्या खातीर आमकां खूब आनंद दिसता. असले महिला फुडें सरोंक जाय, कारण आयज जो साउथ गोवानसून हाडून नॉर्थ गोवा गिरीश चौडणकर एका बसयलो आसा. म्हाका दिसता नॉर्थ गोवाचे एकूय कॅन्डिडेट काँग्रेसी कडेन ना असो दिसता म्हाका. म्हणून ही काँग्रेसीची मजबुरी दिसता. म्हणून आयज आमकां ते काँग्रेस सोडून न्यूज गोंयकार जॉयन जाले. हे आमचे बरें जालें. तेणी बरी त्या कळ्ळें ती पार्टी सामकी आयज लोकल पार्टीक ते जॉयन जाल्ले आसा ऐश्वर्या साळगांवकर. त्या खातीर हांव सगळ्यांक गोंयकारांक अपील करता, नॉर्थ गोवा जो प्लांट केल्लो आसा तो कॅन्डिडेट ताका वोट न मारता न्यूज गोंयकार, आणि ही पार्टी जी आसा तुमची गोंयकारांची पार्टी जाल्यार हे पार्टीक तुम्ही सगळे न्यूज गोंयकार जे आसा तेंच्यांनी वोट मारची. न्यूज गोंयकार रिव्होल्युशन फ्रंटाक वोट मारून MP इलेक्शन धाडचे. हांव ऐश्वर्या साळगांवकर न्यूज गोंयकार रेव्होल्युशन फ्रंट पार्टीक हांवें फॉर्म भरलेले आसा. आणि हांव लोकांक एक मॅसेज दिवंक सोदतां की हांव एक नॉर्थाची बायल जी नॉर्थ गोवाक MP इलेक्शनाक उबें रावला, आणि लोकांकडे अपील करूंक सोदता की म्हाका भरघोस मतांनी निवडून हाडचे. कारण कितें की जे सावथाक साकून हाडून हांगासर प्लांट केल्ले आसा जेंकां ते आमच्या नॉर्थान कोणूच ना, कॅपेबल ना अशें ते साबीत करूंक सोदता जाल्यार ती चुकीची गोष्ट आसा. आणि आमी बायल मनशां वेल कॅपेबल आसा हर एक मुद्दो लोकांचो वयर पर्यंत व्हरपाक आनी तो जिखूनय हाडपाक. तशेंच आज तुमकां खबर आसतलें कोण कोण लोक पब्लिकेन म्हणटा की खंयचो 5 वर्सांनी धूमकेतू येता म्हणून. आतां हो धूमकेतू येता जाल्यार तेकाय सायडीक काडचे. जे सावथाकसून हांगासर प्लांट केल्ले आसा तेंकाय सायडीक काडचे. जांचे कडेन एक बारीक मनशाचो मुद्दो जर आसा जाल्यार तो तेका न्याय दिवंक शकना जाल्यार असल्या कॅन्डिडेटांक तुमी कशें निवडून हाडटले. जाल्यार हांव लोकां कडेन मागता की नॉर्थ गोवान जी महिला म्हणून जी फर्स्ट टायम कोंट्री उबी रावल्या ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडचे आणि आमचे न्यूज गोंयकार फ्रंट पार्टीक सपोर्ट करचो.